धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पावलोन जेरुसालेमाच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मल्लो. पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळोवंक गमालिएलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशे तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त, तशे हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यान हांवें दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळ्यांत घाल्यात. आमचो श्रेष्ठ याजक आनी मालगाड्यांची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दामस्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतली. थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसालेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पैन करून दामस्काक लागीं पावतना सुमार दनपाराच्या वेळा एकसाने मळबार थावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीक आपटालो, तवळ सावला कित्याक म्हाका तूं दिताय अशें म्हणटलो एक थाळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नाजरेतचो जेसू, जाका तूं दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो थाळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें, सोमिया, हांवें कितें करेसय? सोमयान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामस्कांत भितर सर. तुवें करे जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामस्काक पावलो. थंय आनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणे जियेतलो आनी दामस्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखतले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हणलें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका फाटीं मेळ्ळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका फाटीं मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या निथिवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत थाळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें सोमेस्त मनशांक कळीत करून तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक घाळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजी पातकां धुवन काड. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सोमेस्त राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा. सोमेस्त परजांनो ताची महिमा गाया. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो
ताचे विश्वासी पावन थकता ससनाच्या ससनाक. श्लोक. सगळ्या संसारार वसा आणि सुवार्ता परगट करा. सामर्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडून म्हणालो, संसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्मान पडतले. सत्मंतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. मुझे नावी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आणि पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरे करतले. देवाचे उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.